आणि आता खबरो विस्तारान। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या सरकारातल्या मंत्र्यांक सोमारा खाती वाटली। बिन खात्याचे मंत्रीपद आशिल्ल्या मंत्र्यांक सोमारा आपापल्या वाट्याची मंत्रीपदां मेळ्ळी। मुखेलमंत्री पर्रीकराकडेन अजून 6 मंत्रीपदां बाकी आसात। पर्रीकार सरकाराची मंत्रीपदाची सोपूतविधी 14 मार्चाक जाल्ली। मुखेलमंत्री पर्रीकरा सयत 9 आमदार मंत्री जाले। 6 दिसां उपरांत सोमारा ह्या मंत्र्यांक खाती वाटली। मात म्हत्वाची अशी अर्थ, गृह, सामान्य प्रशासन विभाग, दक्षता आनी येरादारी खाती मुखेलमंत्र्यान आपले कडेन दवरल्यात। मोगोचे आमदार मंत्री सुदीन ढवळीकाराक परत एक फावट भौशीक बांदकाम खातें वाट्याक आयलां। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसायाक शार आनी देश नियोजन खातें, ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसोजाक शार आनी नगर विकास खातें मेळ्ळां। जाल्यार मोगोचे पेडणेचे आमदार मनोहर आजगांवकाराक पर्यटन खातें फावो जालां। अपक्ष आमदार रोहन खंवटेक येणावळ खातें मेळ्ळां। भाजपाचे आमदार पांडुरंग मडकयकाराक वीज खात्याचें मंत्रीपद मेळ्ळां। नवनिर्वाचित प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडेक कला आनी संस्कृती खातें वाट्याक आयलां। मंत्री विनोद पालयेकार हांकां उदका स्रोत खातें मेळ्ळां। तशेंच वेंचणुकेंत साळगांव मतदारसंघात पयलेच फावट निवडून आयिल्ले मंत्री जयेश साळगांवकर हांकां गृहनिर्माण खातें मेळ्ळां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।